मानकुरात मानकुरात आंबे पळय 150 रुपया. गाईज आम्ही 4 डझन आंबे घेतलेले असा. पण हेतून तू भूत काय गिराक दिसताय? दिसो रे भूत काय ऍटलीस्ट हांव काळ्या तरी जावच्या ना. आमच्या झोपाचे काम चालू हा. थाली बेस्ट हा नो. बेस्ट हा यम्मी सारखी. गाईज आम्ही रातच्या 8 गेल्या पण नुसत्या व्हरपाक माणक्यो घेऊन गेल्या. माणक्यो घाल बरे बाबा. आयज आम्ही जेवपाक गेल्या गाईज. आता पोय आयज फिश थाली खावया आम्ही. आम्ही आंबे हाडपाक केन्ना या गो अशें ऐकलं हांवें. सावंतवाडी बीन तेवटेन सोवाय म्हणून आंबे. सवाय 100 रुपयांक कितें तरी 1 डझन. मागीर वयचो पडटलो आंब्यांक. या मरे तर. आनी ह्या बॉयन पळय काय बरी बुलेट दवरल्या हांगासर. बरी दिसता पळोवपाक. या मुवाक आमी सुवार पण आयज बरी थाली भोवया आयज. थोड्या जाणांक आमचे डेली ब्लॉग्स जाय आनी थोड्या जाणांक आमचे रियल लायफ हॉरर आनी बाकीच्यो स्टोरीज जाय. सो आमी कितें करया 4 दीस आमी रियल लायफ स्टोरीज घालया आनी 2 दीस आमी आमचो डेली ब्लॉग घालया. कितें म्हणटा? सारकें न्हू? परफेक्ट न्हू? कितें म्हणटा? लावले पडले बरिया. ओके सो गायज आमची थाली येयलेली आसा. ओके सो आतां हांव जेयता आनी मागीर आमी पोवया. रेनकोट भोवपाक या न्हू आग. रेनकोट इम्पॉर्टंट. आमी बायक घेवन भोंवतात न्हू चडशी. सो बया गायज कितें कितें आहा पळय ते किसमूर आसा, सुंगटां आसा, खूब कितें कितें आसा. सो लेट्स डू इट गायज. भूक लागल्या म्हाका सॉलिड सारको. तुका लागल्या गो भूक? चरचरीत भूक लागल्या. आमच्या जेवपाचें काम चालू आहा. थाली बेस्ट हा न्हू? बेस्ट हा यम्मी सारकी. आनी म्हाका गायज पयली फिश थाली आवडनासली भायर बीन खावपाक. हाली हाली स्टार्ट केला हांवें न्हू. आणि हेंचे गायज हुमण म्हणटा पळय ते सारखे घराचो टेस्ट आसता पळय तसलो आसता. सारको गोंयकारांचो टेस्ट. चला हांव जेयता आतां. म्हाका काम आहा आयज. आयज हांवें केल्लेली आसा बांगड्याची थाली. बांगड्याची थाली म्हाजी सारकी फेवरेट जावन आसा. आनी हे पळय खारो आसलो तो बीन म्हाज्या प्लेटीन शेवटून मारलेलो आहा कित्याक की तो खारो खायना. शेवटून मारूंक ना, दवरला. जेवण केन्ना शेवटून मारिना. जेवणा कडेन केन्ना हें करिना. उलोवपाचें पसून चुकोन पसून नाका जाल्लें शेवटून मारलें बीन म्हणून. देवाच्या कृपेन तुका आयज कितें मेळटा पळय तेंय मेळचें ना इन फ्युचर. आमचे जेवण बी जाल्लेले आसा आनी आतां आमी वयता आंबे हाडपाक न्हू रे आमी. आंबे सारखे कचऱ्याचे रेटीन आंबे. सवाय आंबेचा प्लेट घेवन पळय तुमी वता आनी घेवन येयात. आंबे न्हू काय आमच्या मार्केटान गेल्लेले रेनकोट हाडपाक सांगपा येना न्हू. केन्नाय पावस पडटा ह्या दिसांनी. पळय जालें कितें मोये मोये रेनकोटूच ना मार्केटान. पायनॅपल. ओके सो गायज आतां आमी रावलेली आसा मातशें पायनॅपलाचो ज्यूस पिवपाक. कित्याक खूब गाडी चलयली ऑलमोस्ट 50 किलोमिटर्स तरी. आनी एका पळयात गायज हे मास्क पळया गायज. दाखय वाग सायडीकसून. हे ऑनलायन तेणी परचेस केल्लेले आसा. वताक बिताक घालून भोंवपाक बरें आहा न्हू वा. पण हेतून तू भूत काय गिराक दिसताय? दिसो रे भूत काय ऍटलीस्ट हांव काळ्या तरी जावच्या ना. काय सो हे तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार हेजे लिंक हांव घालता. व्हिडिओ ही पॉज करा तुमकां मेळटली बाय करपाक लिंक न्हू गो. आनी 4 दिसान घरा येता ते. सो येस बेगीच्या बेगीन ज्यूस पियाता आनी भायर सरता. तुमकां मँगोज दाखयता फॉर द व्हेरी चीप प्रायस. आनी हांगासर तुमकां मोस्ट चिपस्ट पायनॅपल्स मेळटले. ओके सो तुमी हांगासर येवन घेवं शकता. तर या न्हू आग बरें पियोया आनी पियोया. सॉलिड टायम लागला. पळयात आमचो पायनॅपलाचो ज्यूस येल्लेलो आसा आनी बरो आसा न्हू रे अवी. हय खासतात सारको. पायनॅपल ज्यूस पिता गायज हांव. अवी म्हाज्या कॅमेरान मातसो तू काळो कसो दिसता. मातसो म्हाका नेवो मोबायल गावतलो. गायज तुम्ही बी कमेंट करून सांगात हा माझ्या कॅमेराचेर मातशें धुंदला येता म्हणून. मागीर न्हू म्हाका नेवो मोबायल गावतलो. गायज आमी आतां मार्केटान पावलेली आसा. आतां पळय आतां जे व्हरून आंब्यांचो ढीग आसतलो हांगा लायनीन. कशें गे काकी? 400 येतले ते 350 येतले. ते 350 400 कसले ते? कसले ते?
बिलकुल मानपूर निरपणस कसो? हे हांगासरले न्हू आणि हे गोयचे हेजे कितले पळय खंयचे जाय ते हे घेऊया न्हू. कितले घेऊया रे? काय कमी ना 4 डझन घेता कमी धरता जाल्यार तूं 4 डझन घेता 150 रुपया बरें आणू गाईज 150 रुपया मानकुरात आंबे एका कडे घेवचे तुमी मानकुरात हे मानकुरात आंबे पळय 150 रुपया 200 रुपये 200 रुपये माप खूप कितें कितें आहा तेकडे आंबे हे गोयचो एक हो गोंयचो खंय आंबो हो 150 रुपया खंय मानकुरात आणि हे 150 रुपयांक घेतला हांवें डझन 4 डझन घेतले हांवें तुका काय हे बिबे रे हो बिबे कितीला 350 रुपये 350 रुपया कितले असता भितर 100 पीसेस 100 पीस 100 पीस 350 रुपया बरें आहा न्हू सवाय आंबे बरें आसा. तूं माकड गो कित्याक दिसता म्हाका तशाच दिसोंक जाय. वत कितले पडटा मरे. आम्ही 4 डझन घेतलेले आसा 4 डझन. मज्जा. आणि निरपणस गायस 200 रुपया खंय पळय. गाईज आम्ही 4 डझन आंबे घेतलेले आसा व्हेरी चीप प्राइस सारकी आणि कितले बरे आहा पळय ताज्जे सारके आम्ही 4 डझन घेतलेले आसा 4 डझन. जाल्यार आपले 2 व्हिलरीर घातले पावलो घरा कडेन हांव सुशागाद सारको गायस आंब्याचो पळयात ढीक सारको. सो गायस आम्ही आता येयल्या म्हापसा मार्केटान रातची 8 आणि आता आणि हांगासर पळयात ऑलमोस्ट नुस्त्याचें मार्केट जाता बंद दिसता. कितें गावता तें घेवपाचें. नुस्तें म्हणटा तें जाय आमकां सद्दां जाय नुस्तें. काय ना म्हापसा रात जाले आता न्हू पळय माणक्यो कश्यो किलो क यो हो आसा मोट्यो त्यो पळयात केद्यो मोट्यो आहा. ही आनी पळय केदी व्हडली आहा. बाबा 8 किलो घाल म्हाका गाईज आमी रातच्या 8 येयल्या पळय नुस्तें व्हरपाक माणक्यो घेवंक येयल्या माणक्यो घाल मरे बाबा बेगीन घाल. आनी पळय हें आहा पापलेट पळय केदे व्हडले आहा पळय ते रातच्या 8 येयल्या आमी लेट सारकी. सो गाईज तुमी पळोवंक शकता हांगासर आसा स्क्विड्स माणक्यो. सो आतां हांव बेगीन बेगीन हे क्लीन करता आनी तुमकां दाखयता हेजी हांव कितें रेसिपी करता पळय ती. सो गाईज हांवें सुटी केल्लेली आसा आनी अशी रावंड रावंड रिंग्स मारल्या पळय माणक्यांची स्क्विड्स. सो आतां पळोवया कितें करपाचें पळय तें. सो गाईज हांव चिंत्ता आतां स्क्विड्स बटर गार्लीक करपाक. सो हांव तुमकां प्रॉपर दाखोवंक शकना कित्याक अंकिताय ना हांव एकलोच कुकींग करता. सो जे दाखोवंक शकता तितलें दाखयता. सो गाईज तुमी पळोवंक शकता हांवें थोडो बटर घातलेलो आसा आनी थोडें तेल. सो आतां हांव हे माणक्यो जे आसा बरे फ्राय करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. हांव एकलोच आसा सो व्हिडिओ काडूं शकना न्हू. तुमी पळोवंक शकता आक इन द हावस आक आपणाचें कितें तरी कुकींग करता आनी हांवें पळय तुमी फूल कवर केल्लेलें आसा बटर गार्लीक स्क्विड्स. आनी हांव आतां हे आकाक शेअर करचो ना. तुका जाय गो कित्याक हांव दिवचो ना तुका. वा उमेद येयली सोमती पळोवन तुमकांय रूच येयली आसतली न्हू. सो गायज तुमी आयज पळयलेले आमी गेल्लेली आंबे हाडपाक आनी आंबे इतले बेस्ट आसले आनी हांवें घरा खावन पळयल्यार चड यमी आसले सारके. ओके गोड गोड सारके 150 रुपया मानकुरात. ओके 150 रुपया डझन.
सो आनीक चड मातशें घेतलेलें जाल्यार तो आनीकूय कमी करतलो आसलो आनी म्हाका इतलें बार्गेनींग करपाक कळना. तुमकां कळटा तुमी आनीक 100 पासून घेवं शकता. सो तशें आसा तें. ओके. आणि येस गायज, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमचे प्रिवियस ब्लॉग्सांक खूब सपोर्ट केलो, खूब मोग दाखयलो. काल आमी एक व्हिडिओ घातलेली. ओके. एका चेडवा वांगडा एक असो इन्सिडेंट जालो की ताका एका मनशान मॉडलिंग करून तुका बरे व्हडले एक्टर करतलो, व्हडले हितून बॉलिवूड हितून काम दितलो म्हणून सांगून तेजे वांगडा मॉलेस्टेशन केलें. तेज्या वांगडा मल्टिपल लोकेशन, मल्टिपल प्लेसीचेर रेप केलेलो आसा. ओके. अशें खूब तेज्या वांगडा वायट जाल्लेलें आसा. हो व्लॉग गायज तुम्ही चड पळोवंक ना. आय डोंट नो वाय. ओके. बट पळोवंक ना, प्लीज वचून पळया. ओके. आनी ह्या व्हिडिओचेर म्हाका कितें कॉमेंट्स जाय ते तुमकां सांगता. डेली व्लॉग्स विकान 2दा जाय, जसो आयचो व्लॉग घातला पळय तो, की विकान पळय तुमकां सांगता 4 एवरी विकान 4 आमचे व्हिडिओज आसतले पळय, रियल लायफ स्टोरीजाचेर आसतले. तशें तुमकां जाय का तुमकां अशें जाय की 4 विकाक 4 आमचे रेगुलर डेली व्लॉग्स आनी 2 स्टोरीज? एक तर 2 स्टोरीज एका विकाक, एक तर 4 स्टोरीज रियल लायफ एका विकाक. कशें कितें तें तुमी कॉमेंट करून सांगा म्हाका. ओके. आयज जितले म्हाका मॅक्झिमम कॉमेंट्स मेळटले हांव ते सिलेक्ट करतलो आनी अकॉर्डिंग टू दॅट तुमकां ब्लॉग्स घालतलो. सो आतां चॅनलाचेर तर तुमी नवे आसा जाल्यार लायक करपाक विसरो नाका आनी शेअर सबस्क्रायब सगळें करा. चला, हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. फाल्यांचो व्लॉग टोटली हॉरर. फाल्यांच सांगता. आतां आनी तुमचो टायम वेस्ट करिना.